आमी जाणा 14 तारखेक मतदान जाल्लें आसा आनी ह्या मतदानाच्या भितर जायती लोकांक आमिशा दाखोवपाचो प्रयत्न केलो, मतदारां भितर पयशे वांटपाचो प्रकार घडलो, बाकीच्यो आमचे जे पुलिसांचो बळाचो उपयोग करून आमचे काँग्रेसीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रलयाक जावं तो आगोंदे खातीर आमचो कार्यकर्तो काम करपी पंकज फळदेसाय हांकां खूब जाणां पुलिसां कडल्यान धमकी आयल्यो, तूं बुथाचेर रावनाका हें सगळें रणगुंडी जावन गेली आनी बरे पद्दतीन आमी अशें म्हणपाक हरकत ना की बरे पद्दतीन मतदान जालें म्हणून. तर आयज कालच्यान आमकां सातत्यान फोन येतात, कांय जाणां कडच्यान फोन आयले की जे लोकांले बॅलट जे आसा वोटींग काणकोणा जवळ जवळ 840 बॅलट आहा, ह्या सगळ्या लोकांक आमिशा दाखोवपाचो सत्ताधारी पक्षा बरोबरच बाकीचे जे कोण रावलात, जे आजी माजी आमदार, तेय बी लोकांक फोन करून आमिशे दाखयतात, आमी तुमकां बॅलटाचें मत मारून आमकां दाखयात, आमी तुमकां पयशे दितात, किंवा सरकारी हाचो दुरुपयोगूय करतात. आनी हें सगळें करतना आमी काल आरओ कडेन जावं जे अधिकारी आसात तांचे कडेन लिस्ट मागलें की कितले लोकांक बॅलट आसा, जाल्यार तेणें आमकां दिवपाक म्हणपाक आमी दिनात, हरकत ना, आमकां दिली म्हण हरकत ना. पूण आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावपाचो आमचे कडेन एकूच पर्याय आसा, तें म्हणल्यार प्रेस माध्यम जावं मिडिया, हातूंतल्यानच आमी लोकां मेरेन पावपाक सोदतात. हें सगळें चलतना आमचे कडेन कांय रिकॉर्डिंग आयिल्लें आसा, कशा पद्दतीन जे आजी माजी जे PA फोन करून लोकांक धमकी दितात, तूं मतदान करना जाल्यार तुका ट्रान्सफर मारतले, किंवा तूं हें करना तें करना जाल्यार करतले, आमिशाय दाखोवपाचो प्रयत्न करता. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाक सोदता, जे बॅलट मतदार आसात तांकां तुमी भिनाकात, आमी सैदावूय तुमचे बरोबर आसात. खंयच्याच पद्दतीचे जे तुमकां धमकी दिले तुमी भिनाकात, सरळ आमचे कडेन येयात आनी आमी तुमकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतले. सगळ्यात पयलीं 14 तारखेक सगळ्या लोकांनी काणकोणच्या तमाम मतदारांनी भायर सरून म्हणजे त्या दिसा वेळांत वेळ काडून येवन मतदान केलें म्हणटा तेजें हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ज्या मतदारांनी म्हाका मतदान केलें तांकां काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच इलेक्शन कमिशनाच्या जी टीम जी हांगाची काणकोणची टीम आसली पळय, ऑफिशियल स्टाफ, तेमी बऱ्या पैकी काम करून निवडणूक बरी प्रक्रिया तेमी हाताळ्ळी, तांकां लागून तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला ती इतल्या खातीर कित्याक एक केन्ना कॅन्डिडेट जाता, खंयच्या पार्टीचो कॅन्डिडेट आसता ताका सगळे डिटेल्स मेळपा जाय. तशेंच वोटर लिस्टाचे रोल मेळटा तसोच जो बॅलट पेपर वोटिंगाचो लिस्ट आसा तें बी मेळपा जाय. पूण कांय कारणामुळे थोड्या लोकांक मेळ्ळें, जे BJPचो कॅन्डिडेट आसलो, आजी माजी आमदार आसले, जे पयशेकार आसले तांकां मेळ्ळें. पूण आमचे सारके जे सामान्य घरांतले जे हें करताले पळय कॅन्डिडेट आसले तांकां दिलें ना. पण आमी वायट धरना, नो प्रॉब्लेम. पण तेतूंतल्यान आमी प्रसाद माध्यमांतल्यान इतलें सांगूं सोदता, जे बॅलट पेपर वोटिंगाचे आसात करपी आसात तांकां इतलें सांगूं सोदता, तुवें प्रामाणीकपणी तुमकां जो जाय, तुमकां जो आवडटा त्या मनशाक तुमी वोटींग करात. हांवूय तुमचे कडेन पावपाचो प्रयत्न केलो, पूण ह्या हितूच्यान एडमिनिस्ट्रेशनाक जे आमकां सारको हें कॉर्पोरेशन मेळना, लिस्ट मेळना, आमी तुमकां कॉन्टेक्ट करूंक शकना. तरीक तुमकां कोणी अडी अडचण हाडटा, तुमकां कोण त्रास करता, धमकी दिता, आमची नदरेन हाडियात, आमी तुमचे बरोबर आसतले. तेन्ना इतलें सांगता हांव तांकां जे बॅलट पेपर वोटर्स आहा पळय, पोस्टल बॅलट पेपर वोटर्स आहा पळय, तांकां इतलें सांगूंक सोदता, मुखावेलो काळ असो काँग्रेस पक्षाचो आसतलो, काँग्रेस पक्षाचो सरकार येतलो आनी आमी हांगा जिखून येयल्ल्यांक जमा आसा, तेन्ना तुमचें मत पाड करनाकात, जिखता त्या मनशाक मारात.